अजूनपर्यंत आमकां तशें गव्हर्मेंट कांयच कोणूच एप्रोच जावना. नॉट इवन वन गव्हर्मेंट ऑफिसर अप्रोच जावना. आमचे हांगासर आतां बाबा जाल्यार 100 वर्सांचे वयर बसता बाजाराक. पोर्चुगीज टायमाच्या पयलीं म्हळ्यार बापायक जाली 75 वर्सां आनी तेच्या फुडें आनीक म्हजो आजो बसता, तेजो आजो बसतालो. इतली वर्सां जाली अजून पर्यंत तेंच्यांनी आमकां गव्हर्मेंट एप्रोच कोणूच जावना. डायरेक्ट सांगला येवन हांगासर शिफ्ट जाया म्हणून. आमी खूब कडेन बाजाराक भोंवता, बिचोले भोंवता, फोंड्या आसता. सगळ्याक फोंड्या सुद्दां मार्केट मोडला, बिचोले मार्केट मोडला. पूण बिचोले पयलीं आमकां टेम्पररी अरेंजमेंट करून दिल्ले दुसरे कडेन. अजून तेजो टेम्पररी अरेंजमेंट आसा आनी आमची बिल्डींग थंय जाता आनी मागीर आमकां थंय शिफ्ट करतले. पयलीं पूण ह्या सरपंचान किंवा आनीक कोणा ह्या आमच्या ह्या 200-300 लोक आहात जे कामाक आपले पोटा पोसता आनी हे सगळे पोटा वयले हाती वयले मनीस. आयज जोडपाचे आयज खावपाचे अशें न्हू की आमचे कडेन कितें आदल्या बापाच्यो आज्याच्यो प्रॉपर्टी आसात. सो आनी असं जर जालें जाल्यार थंयसर वचून बसपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी कितें तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय न्हू. कितें तरी बारीक शिफ्ट करून म्हणला पळय थंय कितें अरेंजमेंट केल्ली आसा? थंय कांयच अरेंजमेंट केल्ली ना. थंय सगळ्याक लादयो पडलेल्यो आसा. थंयसर गेले जाल्यार ते अशें आयकता की थंयसर पावसान 1-1 मिटर भर उदक जाता आनी थंय आमकां ते शिफ्ट जा म्हणटा. शिफ्ट जावपाक प्रॉब्लेम ना. हांव म्हणटा कितें गव्हर्मेंटान आमकां सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर काडून दिवचें. प्रॉपर अरेंजमेंट करा, सगळे ट्रॅफिकाचे बीन पळया कितें आनी त्या प्रमाणे शिफ्ट करा. आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. बरें आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया. सगळ्यांचे जागे म्हणजे आतां इतली वर्सां बसता जाल्यार हांचे कडेन अजून सारकी सर्वे ना. कोण खंय बसता, कितें बसता. फाल्यां सकाळीं येतले कोणूय येतले आनी म्हणटाले आमी हांगा बसता म्हणून. ह्यो बाजार शेडी म्हाका दिसता कमीत कमी पोर्चुगीज टायमा वयली 100 वर्साच्या वयली त्यो 100 क्रॉस जातले तेन्नाच्यान शेडी आसा हांगासर. ते जाता म्हणटा न्ही थंय जावपाचें ना. मार्केट बांदपाक कितलो टायम लागतलो म्हणून जाल्यार? 2 वर्सां म्हणटा ते मायज बी होवंक शकता. कितें करपाचें? पावसान तुमकां थंय आतां शेड बीन कितें आसा थंय? शेड घालता म्हणून सांगला. 2 बाजार जावन दी म्हणून अशें सांगला. पूण थंय बसयले ते शेड बी घालून ते मातशे लायटाचे हे करून दिले ते सगळे वयता. अशें आनी काय ना. मायज दिल्यार बसपाक तयार आसा थंय? मायज ना आमचे आसा तितले आनी हितून कमी बी करून एडजस्ट करून तेंय बसपा जाय. आतां सगळे आमीच चला म्हणल्यार सगळे लोक झगडटाले. आनी जेवन बाबा तुमी बसा ते कितें करून दिले बरें आसा.